नमस्कार. आम्ही हांगासर गोंयच्या विधानसभेन जे श्री दाजी साळकर हांकां मेळपाक आयिल्ले, तांकां आभार व्यक्त करपाक. आयज भेट घेवपाचें कारण म्हणजे आमी काही गेले 8-10 दीस जे प्रयत्न चालू आसा आनी महाराष्ट्रान जेन्ना आमचे गणेशोत्सव राज्य महोत्सव म्हणून घोशीत केलो तेन्ना गोंयच्या अनेक गणेश भक्तांनी मागणी केली, आमकां संपर्क केले की आमची जी मागणी आसा लाखो गणेश भक्तांची ती तुमी सरकार दरबारी पावया. त्या प्रमाणे आमी मुख्यमंत्री आणि अनेक आमदारांक भेटी घेतली. आम्ही गोमंतक मंदिर महासंघ अनेक संघटना हातून सहभागी असले, गोवा युवा शक्ती असली, त्याबरोबर स्वराज गोमंतक आसा, अनेक संघटना सगळ्यांचो पाठिंबो हाका. सगळे देवस्थान, गणेश सार्वजनिक मंडळ ह्या सगळ्यांची जी मन की बात आमी म्हणटात ती बात म्हणटात ती श्री दाजी साळकर हांणी विधानसभेन मांडली. त्यामुळे ताका एक म्हत्व जाला की आयज आमकां सगळ्यांक आशा दिसता, आमच्या मनान ह्या गणेशोत्सवाक राज्य महोत्सव एक घोशीत जातले, मान्यता जातली अशें दिसता. कारण त्यामुळे बरेचशे हांगा जे सार्वजनिक गणेशोत्सव दबाज्यान साजरे करतात आणि जे पोर्तुगीज कालान सुद्धा जितले दबाव आसतना सुद्धा आमच्या जाणट्या नेणट्यांनी ही परंपरा टिकून दवरली. ही फुडें आमच्या स्वातंत्र्या नंतर चालू आसा आणि फुडें ताका मोठें स्वरूप जावचें आणि जे कलाकार आसात, जे मुर्तीकार आसात तांकांय एक खंय तरी एक साधन आणि आर्थीक फाटबळ ह्या माध्यमांतल्यान मेळटले, दर्जो मेळटलो आणि आमची कला आणि संस्कृती ह्या माध्यमांतल्यान टिकून उरतली अशें आमकां दिसता. देव बरें करूं. धन्यवाद. जय गणेश. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.